आज एक गोयच्या आमच्या सगळ्यांच्या दृष्टीन महत्वाचो असो विषय आरोग्याची काळजी आणि तशें पळोवंक गेल्यार आज संपूर्ण समाज वो हेल्थ कॉन्शियस जाल्लो आसा आणि तशें पळोवंक गेल्यार योगा हो आमच्या भारतांत नवीन ना, गोंयांत तर अजिबातच ना। योगाचें म्हत्व आयज फॉरेन कंट्रीनी सुद्दां पटलेलें आसा आणि म्हाका दिसता ज्यो आमच्या भारत देशान योगाच्यो क्लासी चलना त्यो योगाचो अवेरनेस जावना तेजे पेक्षा मोठ्या प्रमाणात फॉरेन कंट्रीनी जाल्ले आसा आणि खूबशे फॉरेनर्स इतर देशांतले लोक जेंकां योगाच्या बाबतींत म्हत्व पटलें ते आयज भारत देशा कडेन एका आशेन पळयता। चड शिक्षण घेवपा खातीर इनोवेटीव योगाच्यो मेथड्स एडॉप्ट करपा खातीर तेंचो प्रयत्न आसा आणि खंय तरी गोंयांत बाब आमचे डॉक्टर सूरज काणेकर तुमकां खबर आसतलें पतंजलीचे बाबा रामदेवाचे मार्फत खुबशे योगाचे क्लासीस घेताले हांगा आनीक तेंच्यांनी तेंचो नेटवर्कूय बरे पैकी आसा पूण प्रसिद्धी घेयनासतना प्रसिद्धीक नासतना खुबश्यो गजाली ते करताले। आयज आमचे मदीं हांगा आसा जी आमी गोवा स्टेट योगा अकॅडमी जी स्थापन केल्ली आसा आनीक येता त्या गुडी पाडव्याच्या मुहूर्ताक हांगाच ह्याच कला अकॅडमीच्या ब्लॅक बॉक्सान तेजे ह्या आमच्या गोवा स्टेट कला आमच्या गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचे उद्घाटन जातलें। ह्या उद्घाटन कार्यक्रमांत केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांगा उपस्थित आसतले, त्याच बरोबर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे जे पॅट्रन जावन आसा ह्या गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचे, तशेंच जयेश साळगांवकर हे पॅट्रन जावन आसा गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचे, ते गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हांगा उपस्थित आसतले। हांगा जे आमच्या व्यासपीठाचेर आसा ते उपस्थित तुमी वळख करून दिता जे ह्या गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचे ऑफिस बेअरर जावन आसा। हांव स्वता चेअरमॅन, तशेंच आमचे योग गुरू डॉक्टर सूरज काणेकर हे आमचे सगळे योगाचे संदर्भान जे ग्राउंड लेवलाचेर सगळे जे क्लासीस आणि बाकीचे सगळे ते पळयतले। त्याच बरोबर सेक्रेटरी रामचंद्र भरणे, मिलिंद महाले, योग प्रमुख गोवा स्टेट आमचे प्रदीप नागवेकर आसतले, योग महिला प्रमुख गोवा राज्याची नीलम मराठे, तशेंच कोऑर्डिनेटर सूरज नाईक जो श्रीपाद भाऊ बरोबर आसता जो आयुष मंत्रालयाचे काम पळयता ते आसतले। त्या शिवाय ह्या गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचे मेंबर्स जे जावन आसा आणि जवळ जवळ 40 मेंबर्स आसा सगळे जे गोंयांत ऑलरेडी वेगवेगळ्या भागांनी ह्या योगाचे काम करता, योगा शिकोवपाचें काम करता, हे सगळे ह्या हेजे मेंबर्स जावन आसा। तशें पळोवंक गेल्यार खूब कडेन योगा क्लासीस चालू आसा, इंडिविज्युअली चालू आसा, कोण प्रोफेशन योगा शिकयता आणि कोण आपल्याक एक हौस म्हणून शिकयता, कोणाक आवड आसा म्हणून शिकयता। एका सगळ्यांक एकठांय हाडपा खातीर एक सोर्स जाय आशिल्लो आणि आमचे डॉक्टर काणेकर हे म्हाका दिसता प्रामुख्यान गोंयांत जे योग गुरू आसा जेंच्या अंडर म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 ते 25 योग टिचर काम करता गोंयांत। पूण गोंयांत जाय तशें रिकॉग्निशन सरकारा कडल्यान किंवा जे आमचे आयुष मंत्रालय आसा तेंच्या मार्फत किंवा बाकीचे सगळ्यांक एकठांय हाडून एक कॉम्प्रेहेन्सिव्ह अशें जें काम जावंक जातलें तें जायनाशिल्लें आनी ह्याच खातीर ही गोवा स्टेट योग अकॅडमी करपाचो विचार मनान आयलो आणि जे सगळे आमी एकठांय जावन एक संस्था अशी स्थापन करप ज्या संस्थे मार्फत एक गोंयची योगाचे दृश्टीन दिशा ठरतली। आता ह्या गोवा स्टेट योगा अकॅडमीचे एक काम जे आसा फक्त योग शिकोवपाचें इतकेंच आसचें ना, जाल्यार आमी 2-3 विशय जे घेतलेले आमी योगा शिवाय ते म्हटल्यार एक माणुसकी, मनीसपण ह्या हेजेरूय आमी खुबशे हें करतले, त्या योगा बरोबर हें करपाचें करतले। आमकां खूब वेळाक पंक्च्युलिटी नासता, आमची शिस्त नासता। आयज आमी पळयता नवी जी पिढी आसा तांकां खूब वेळा आमचे कल्चर किंवा बाकीच्यो गोश्टी जी उणीव आसा ह्या गोश्टीचो हेजेर जातलो। सध्या आमच्यो म्हणजे एज फार एज पतंजली योग इज कन्सर्न तांच्यो जवळ जवळ 150-200 क्लासी ऑल ओव्हर गोवा चालू आसा आणि सिस्टमॅटिकली ते अटेंडन्सूय आसा। पण आज वेगळे योगाचे ग्रुप वेगळे तरेन आपल्यो क्लासी घेता, पण तांकां सगळ्यांक एका रुफा खाली हाडून
एक वेगळे तरेचे आमी पोर्शन, कारण जे पोर्शन जाणट्यांकूय उपयोगी जातले, ल्हान भुरग्यांकूय उपयोगी जातले, गृहस्थी आसा तांकांय उपयोगी जातले. अशें न्ही की जाणट्यांनी म्हजे कडेन करपाक जायना रे बाबा असो आनी प्रश्न येवं जायना. अशें एक वेगळे पोर्शन आमी गोवा लेवलाच्या स्टेट अकॅडमी लेवलाचेर आमी सेट करता. हातूंतल्यान जे मेन योगा ग्रुप आसा तांची स्वताची जी स्पेशलिटी आसा आनी ते जे लोकां कडेन व्हरपाक सोदता तांचे आमी सगळ्यांचे हेल्प घेतले आनी त्या पोर्शनान आमी इन्क्लूड करतले. आज हांगा वेगळ्या वेगळ्या थराचेर आमी देवळां टार्गेट करता. एखादी जर तर ओपन स्पेसीस जाल्यार ते टार्गेट करता आनी आमी सोसायटीक आव्हान करता की एकदां जशें लोकांक कळ्ळें की बाबा हे बरें जावपाक शकता जाल्यार वाड्याचेर किंवा एक पंचायत लेवलाचेर आमी ज्या जाग्यार ओपन स्पेसीस आसा किंवा हॉल आसा आनी लोक ह्या कामा खातीर एक बरें काम हे एक आमी अशें म्हणटा की दीस इज अ डिवायन वर्क, दैवीक कार्य हे ताका लागून जर तर सपोर्ट करता जाल्यार त्या प्रमाणे आमी ऑल गोवा लेवलाचेर वेगळे तरेन टिचर ट्रेन करतले की ते थंय वचून त्या जाग्यार क्लासी घेतले. सेकंड इम्पॉर्टंट, खूब इम्पॉर्टंट जशें आमच्या सरान सांगिल्लें आसा की आज भुरगे, आज तुमी थोडोसो जर तर तुमकां पर्सनली रिक्वेस्ट करता की तुमी मुद्दम पळयात आज स्कुलां म्हणजे फक्त मनी मेकींग मशीन्स जाल्लीं आसा. तातूंत जे भुरगे म्हणजे मनी मेकींग मशीन्स. आज सगळे भुरगे फक्त पयशे पयशे पयशे, स्कोप खंय आसा, डिग्री खंयची घेवपाची, कितें इतल्यानूच विचार करता. तांच्या खातीर कितें जालां ती जी माणुसकी ह्युमॅनिटी आसा न्ही दॅट हॅज गॉन टू द लास्ट लेवल. हें आमकां कंटिन्युअसली दिसता. ताका लागून सगळे सोशल प्रॉब्लेम आसा ताका लागून येता, फॅमिली प्रॉब्लेम आसा ताका लागून येता, सोसायटीचे प्रॉब्लेम आसा ताका लागून येता. सो तो एक ह्या योगादार पण म्हणजे फक्त हेल्थच आमी टार्गेट करपाना बट मेंटल हेल्थ. आज कावन्सिलर भुरग्यांक कित्याक जाय पडटा, ताका जर तर बेजिकली जर तर थोडेशें जर बेजीक ज्ञान जर तर तांकां 5वी 6वी 7वी आसतना जर तर मेळिल्लें बाबा लायफ म्हणजे कितें, जीवन म्हणजे कितें, एज्युकेशन म्हणजे कितें, घर म्हणजे कितें, सोसायटी म्हणजे कितें. वेगळे फॉरेन जर सरान सांगला फॉरेन कंट्रीजांक कायदे सांगचे पडना, एकदां केले की तांकां कर म्हणून सांगचे पडना. आज आमच्या हांगा अशें आसा कायदे सगळ्यांक खबर आसा पण ते इम्प्लिमेंट करपाक कोण तयार ना. जर तर पुलीस दिसलो जाल्यार हेल्मेट घालतले, पुलीस ना जाल्यार परत हाताक घालून भोंवतले. एक वेगळ्या तरेचो हो विचार आसा. सो तातूंतल्यान हें एज्युकेशन आमी त्या लेवलाचेर वचपाक सोदता. म्हणून योगा वील नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ओन्ली टू द योगा, कारण हे सगळे पार्ट कम्स अंडर योगा.